3 दिसाच्या अधिवेशनाची रणनीती थारोवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी बसका आपयली, मात ते बसकेक आपल्याक आपोवणे दिवंक नाशिल्ल्याचे विजयान सांगिल्ले. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी व्हॉट्सॅपा वरवीं विजयाक मेसेज केल्लो म्हूण पत्रकारांक सांगिल्ले. मात फाटल्या 90 दिसांत युरी आलेमाव हांणी आपल्याक कसलीच मेसेज धाडूंक नाशिल्ल्याचो दावो करीत आपलो मोबायल फॉरेन्सिक तपासा खातीर दिवपाची तयारी आमदार विजयान दाखयल्या. युरी आलेमाव हांणी लेगीत आपलो मोबायल तपासा खातीर दिवचो अशें आव्हान विजयान केलां. ज्या नंबराचेर मेसेज धाडल्या असो दावो करता तो नंबर आपलो नाशिल्ल्याचो सिद्ध जालो जाल्यार ह्या प्रकरणात पुलिशेन कागाळ दाखल करतलो अशें विजयान स्पश्ट केलां. आपली प्रतिमा इबाडपा खातीर कट रचतात असोय आरोप विजयान केला. बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक आग लागली. जायते जण जळून धुरान गुदमरून मेले. तातूंतल्यान कितें आमी शिकले? आमी कितें शिकले जाल्यार आमी कितें जतनाय घेवपाक जाय हें शिकले. फायर फायटींग डिपार्टमेंटाचो मुखेली नितीन रायकार आमकां मेळ्ळो. ताणें कितें सांगलें? बर्च बाय रोमियो लेन आग लागच्या पयलीं फायर एनओसी किंवा फायर डिपार्टमेंटाचे जे सर्टिफिकेट आहा ते कोणूच सिरियसली घेयनाशिल्ले. ते नासल्यार पासून ट्रेड लायसन मेळटाले, दुकान सुरू करपाक मेळटालें, हॉटेल चलोवपाक मेळटालें, ऑफिस सुरू करपाक मेळटालें. पूण आतां फायराचो एनओसी ही कंपल्सरी जाल्या. तातूंत कितें कितें आसता की सपोज आग लागली जाल्यार त्या बिल्डिंगेंतल्यान भायर वचपाचो प्लॅन कितें आसा, लोकांनी खंय एकठांय येवपाक जाय, तेचे डिस्प्ले केल्ले बोर्ड आसा काय ना, आनी फायर फायटींग करपी जी इक्विपमेंट आसा ती खंय खंय डिस्प्ले केल्ली आसा हाची म्हायती खंय खंय बरयल्या. ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर, आग लागली जाल्यार कोणाक कळोवपाचो कॉन्टॅक्ट नंबर थंय बरयला काय ना, अशे जायते गजाली पाळपाचे पडटा. ताचे विशीं नेम आसा ते नेम पाळचे पडटा. बर्च बाय रोमियो लेन जर घडये जावन आशिल्ले जाल्यार ह्या गजालीचेर कोणूच लक्ष दिवचें नासलें. वास्कोचो नवो नुस्तें मार्केट सध्या बरोच वादात सापडला. मार्केट बांदून लेगीत नुस्तें वेवसायीक बसपाक फाटीं फुडें जाताली, मात निमणे कडेन बसली. त्या उपरांत साबार प्रस्नांनी मार्केटाक रेवाडो घातलो. सध्या वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटांतले ड्रेनेज सुदारपाच्या कामाची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेकार आनी अधिकाऱ्यां मदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. नुस्तें विक्रेत्यांनी जिसुडाच्या अधिकाऱ्यां मुखार प्रशासनान थळाव्या आमदाराचेर करटिका केली. मजगतीं कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? तुमी लोकांक फटयले मात सायबिणीक फटयनाकात. आमदार दाजीन बाजारात येवचे आनी परिस्थिती पळोवची. आमी ह्या बाजाराचेर खोशी नात, तिडकिल्या पारंपारीक नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. कोची वॉटर मेट्रो एमडीच्या आमंत्रणा वरवीं आपणे थंयच्या वॉटर मेट्रो सेवेक भेट दिली आनी ताचो नियाळ घेतलो. ते बरी सेवा दितात आनी दर दिसा हजारांनी लोक ताचो वापर करतात अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता. थंयच्या मेट्रो बोटींची रचणूक बरी सोयीस्कर आनी आरामदायक आसा. गोंयांतूय वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरू करपा खातीर DPR म्हळ्यारूच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मंत्री कामत हांणी दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पणजेच्या सांतेनीज उजो पालोवपी आनी आपतकालीन घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपाक नव्यो गाडयो भेटयल्यो. गोंयांत पयलेच फावटी सगळ्याक उजो पालोवपी दळाक व्हड प्रमाणांत आपतकालीन आनी उजो पालोवपी वाहनां एकाच वेळार तैनात केल्ल्यान बऱ्या तरेन बचावाची तयारी जातली. वाहनाक लागून चड प्रभावी प्रतिसाद मेळटलो असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. ह्या कार्यावळीक उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवाचो संचालक नितीन रायकारा सयत खात्याचे हेर वरिश्ठ अधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले.